नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रात तुमका येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. बेकायदेशीर मायनिंग प्रकरणात दिगंबर कामत, प्रताप सिंग राणे आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांआड FIR घालपाची पर्रीकाराची घोषणा. CBI कडेन केस दिवचो ना, दिल्यार केंद्र सरकार पयसो करतले, मुख्यमंत्र्यांचो आरोप. शाह आयोगाच्या 22तल्यो 15 सुचोवण्यो केंद्र सरकारान मारल्यो राज्य सरकाराचे माथ्यार. कार्यवाही अहवालात गुन्यांवकारांचेर कारवाय करपा विशीं मात कांयच ना. मीन खात्यांत मोठे बदल करपाचे मुख्यमंत्र्यांचे संकेत. 1994 उपरांत दिल्ले सगळ्या परवान्यांची फेरचांचणी. गुड्डलासवा आशिल्ल्यो खणी बंद करपाची शिटकावणी. आपूण निर्दोष, स्पा वयले धाडीत धरिल्लो मराठी फिल्म अभिनेतो सचित पाटलाचो दावो. खूब कितें सांगपाचें आसा, मात तपास चलिल्ल्यान ओगी. प्रुडंटाक दिली खासा मुलाखत. आनी खेळांत शास्त्रीय पद्दतीन लेस्गाफ युनिव्हर्सिटी तयार करूंक शकता गोंयांत ऑलिंपिक दर्जाचे खेळगडे. रशियेच्यान आयिल्ले शिष्टमंडळाक विश्वास. आता खबरो विस्तारान. आदले खणमंत्री दिगंबर कामत, प्रताप सिंग राणे आणि गोंयच्या मीन खात्याच्या संचालका सयत बेकायदेशीर मीन घोटाळ्यांत घुसपल्ल्या सगळ्यांचेर पुलीस कागाळ नोंद करपाचे मुख्यमंत्री आणि गोंयचे सध्याचे खणमंत्री मनोहर पर्रीकारान थारायला. CBI कडेन ही केस दीत जाल्यार केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ताचेर पयसो करतले अशी भिरांत मुख्यमंत्र्यान उक्तायल्या. ताका लागून CBI कडेन केस दिवप ना अशें सरकारान थारायला. की पब्लीक अकाउंट्स कमिटीचेर जो रिपोर्ट आमी फायनलायज केल्लो त्या रिपोर्टाशी सुसंगत असो हो रिपोर्ट आहा. इट एक्चुअली certifies the stand of Public Accounts Committee. In fact, I pointed out 40 cases of condoned delays. The Shah Commission is indicating 42. They have found out 2 more. So there were no leases. 42 such cases where no leases existed. And condonation of delay has been granted under section 24A, subsection 10, which was introduced in 1994. So that rule, particular rule जो घाल्लो 24A10 was introduced originally in 1994, subsequently amended in 2000. So between 94 and 2000, that rule was misused by Rane, and after 2000, blatantly by Digambar Kamath for political ends and looting the state. We quoted 25,000. Every one of you ridiculed us. Everyone ridiculed us, saying that was a wrong figure. It was not a wrong figure. It was a right figure. Now 35,000 probably comes out of some calculations mechanism, which I don't agree because he is including the transportation, everything. शाह आयोगान केल्ल्या 22 सुचोवण्यांतल्यो 15 सुचोवण्यो मुखावेली कारवाय करपा खातीर गोंय सरकार लागीं धाडपाचो निर्णय केंद्रीय खण मंत्रालयान घेतला. शाह आयोगाच्या अहवालाचेर केल्ल्या कारवायेचो अहवाल सरकारान लोकसभेत मांडला. जाल्ल्यो चुको सुदारपाचेर केंद्र सरकारान भर दिला, मात गुन्यांवकारांक ख्यास्त करपा विशीं ह्या अहवालात कांयच ना. शाह आयोगाच्या अहवालान गोंयांतल्या बऱ्याच जाणांक धपको दिला. अहवालाचेर कारवाय जाली जाल्यार जायते व्हडले व्हडले मनीस भितर पडूं येतात. मात ही कारवाय कोणे करपाची? केंद्र आनी गोंय सरकार दोगूय एकामेकाचेर धुकलूंक सोदतात. चडशा गजालीचेर राज्य सरकारान कारवाय करची म्हूण केंद्रीय खण मंत्रालयान गोंय सरकाराक कळयलां. हे आसात तातूंतले कांय म्हत्वाचे मुद्दे. राज्य सरकारान कारवाय करपाच्यो गजाली: राज्यांतले डंप मायनिंग, खण लिजाच्यो सीमा थारावप,
सरकारी एजन्सीमदी समन्वय, खात्यान मीन खणीची तपासणी ना, हाय पॉवर कमिटीन दिल्ल्यो लिजी, पर्यावरण संवेदनशील विभागांची राखण, खणींचो कायदेशीरपणा तपासप, मुजत सोंपल्या उपरांत नूतनीकरण केल्ल्यो 97 खणी, 54 खणीक दिल्ली बेकायदा मुजत वाड, पोर्तुगेज कायद्या खाला रद्द केल्ल्या 9 खणीक दिल्ली मुजत वाड, मुजत सोंपल्या उपरांत अर्ज केल्ल्या 42 खणींचो प्रस्न आनी लीज वाठारा भायर केल्ले अतिक्रमण. शहा आयोगान दोशी थारायल्ल्या लोकां आड फौजदारी कारवाय कोणे करची हो प्रश्न आसा. केंद्रीय खण मंत्रालयान हो प्रश्न राज्य सरकाराचेर धुकल्ला, जाल्यार गोंय सरकार हो प्रश्न केंद्र सरकाराचेर धुकलूंक सोदता. बेकायदा मायनिंग प्रकरणात आदले मुख्यमंत्री दिगंबर कामती आड FIR नोंद करची अशी मागणी गोंय भाजपान केल्या. मात एक गजाल आतां स्पश्ट जाल्या. केंद्र आनी गोंय सरकार दोगूय जाण एकमेकाचेर धुकलूंक सोदतात. आमचे आमदार दिगंबर कामत आसा, मिनिस्टर तसोच मुख्यमंत्री तो आसतना ताणें हें जाल्लें आसा, हें सिद्ध जाता. ताजे कारण म्हाका दिसता ताणें इमिडिएटली राजिनामा दिवचो आनी आमकां मडगांवकारांक जे मडगांवकाराचें नाक कापिल्लें आसा ते मडगांवकारांक परतून एकदां एक बरो आमदार हांगा इलेक्ट करून हाडून. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. गोंयच्या मीन खात्यांत मोठे बदल जावपाची शक्यताय खण मंत्र्यान उक्तायल्या. 1994च्यान मिना खणीक दिल्ल्या सगळ्या पर्यावरण मान्यतायेची फेरचाचणी करून गुड्डुलसांव आशिल्ल्यो सगळ्यो खणीक खातें बंद करतले. खणी चालू करूंक मेळनात त्या रानां वाठारांनी दोळे धांपून लायसनां दिल्यात हाचेर मुख्यमंत्र्यान अजाप उक्तायलें. Without waiting for any environment, this government of Goa has decided to act on the report in defined time frame. I am not ready to put exactly how many days, but very soon you will find FIR being lodged, because it has to be processed by law department. It has to be processed by mining department. That might take few days more, but once it is processed, FIRs will be lodged based on the recommendation wherever government accepts. Obviously, विचारपाची गरज आहा. दिगंबर कामत एक आहा, प्रताप सिंग राणे दुसरो आहा, डायरेक्टर माइन्स एट that relevant time तिसरो आसा, and Ministry of Environment Forest चौथो आहा, secretary at relevant time. So please don't make, I am using the word relevant time. So, and Ministry of Environment Forest also, and IBM also. When if you ask me target date, another 15 days maximum, target. One thing I have decided myself, while I don't want to become a cog in the wheel, we will clearly work out which are the mines which are very clean and clear, and those will be permitted fast to operate. The rest of the mines, if there is a serious illegality, we will ask them to stop, inquire, and then only allow. So between 94 and 2000, that rule was misused by Rane, and after 2000, blatantly by Digambar Kamath for political ends and looting the state. The people involved, now it is very clear, they are people from the Directorate of Mines and Geology. So how do I function with them? So you got the hint. Action number 1. म्हणून पुलीस दवरल्या, कारण ज्यांच्यानी भानगडी केल्या पळय ते वचून तो मंत्रालय करपाक वेळ करचे ना. लोकायुक्त, वी आर इन द फायनल स्टेज, बट फ्रॉम प्रायमरी information I am getting, I am not been able to identify. Let me be frank. Whereas I got the act, the rules will be approved in the next cabinet. Everything is in place. Land premises have been acquired, but to my satisfaction, a good advocate who will spend time in Goa, I have not been able to identify so far. Judge, you require it. I don't know. I am trying to identify. Availability is not there. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.